जित बाब आयज महेश कुराणकराच्या घरा पावले आनी आतां मेरेन खंय पावले इन्व्हेस्टिगेशन आनी जी घटना घडल्या म्हाका दिसता ही म्हाका मांद्र्यान पयलेच फावट जाल्या आनी एज अ MLA हांव MLA आसतना हे जावप हे म्हाकाच खंयच्या खंय फील जाता हे वायट जे गोश्टी जाल्यात ते इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी आपल्या पोलीस स्टेशनाचेर चालू आहा आनी फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय म्हणून दुसरो PI मांद्र्याचो PI सायडी काडून दुसरो PI इन्व्हेस्टिगेशन करता DYSP करता. पर्सनली काल हांव CM कडेन पर्सनली उलयलां हेचेर कितें तें सूक्ष्म लागपाक जाय तेका लागून पर्सनली SP नॉर्थ हेचेर फॉलोअप करता. सद्या मेरेन गाडी ऑलरेडी अटॅच केल्ली आहा, गाडी धरलेली आहा, गाडयेच्या ओनराकूय थंय आपयलेलो आसा. आतां फुडें ती गाडी भाड्याक कोणाक दिल्ली तें धरप चालू आहा. मी जाता तितले बेगीन हे कोणें केलां कित्याक केलां हें क्लियर जातलें. खुबशे गोश्टी जाल्यात कालच्यान हांव पळयता आख्खो दीस विशयूय वाडलेले आहात. सो ताका हांव आयज हांगासर ताका पर्सनली विजिटाक सकाळीं येयला कित्याक हालींच खंय तरी म्हणजे पयलीं तो म्हाज्या वांगडा नासलो मागीर आतां पंचायत जाल्या उपरांत पंचायती वांगडा आमी वांगडा रावन ते सगळे जाण येयले सगळे वांगडा 11 जाण वांगडा रावन आमी मांद्रे काम करया म्हणून अशें जालें. इतलें बरें रिलेशन आसतना अचानक अशें जावप हे म्हाका खंय तरी कन्फ्युजन क्वेश्चन मार्क दिसता. सो ताका लागून आयज विजिटाक येयला. पॉलिटिक्स आतां खुबशे गोश्टी तुमकांय क्लियर जातले. म्हाजे कडेन एलिगेशनाय केल्यात कोणी सर्टन लिडर्सांनी CMच्या बंगल्या भायर एलिगेशन ती पळयल्यात आनी जेंच्यांनी नांव घेतलां म्हाजें तांकां लिगल नोटीस वयतली. लिगली तांकां कितें तें रिप्लायूय करूं न्ही हें म्हाजें क्लियर स्टेटमेंट आहा. कित्याक विदावट इन्व्हेस्टिगेटींग आनी खंयसर हें पावो मेरेन म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन पावच्या आदीं कन्क्लुजनाचेर डायरेक्टली पावतात म्हणजे पॉलिटिकल स्टंट करपाची गरज करतात पळय ते खंय तरी तेंच्यांनी विचार करून स्टेटमेंट्स दिवचो. सो लिगली कितें आहा तें म्हाजो लॉयर तेंचे कडेन कितें आहा तें मागतलो. तुमकां दिसतना कोणी दुसऱ्यांनी बलतें नासतलें आनी तुमचें खंय तरी नांव घेवपाचें म्हाका क्वेश्चन कन्फ्युजन अशें दिसता. आतां महेश कडेन तेच उलयतालो की जे मारपाक येयले ते मारतना कोणाचें तरी नांव घेतात. नांव घेता म्हणजे इनडायरेक्टली खंय तरी कनेक्ट करपाक सोदतात म्हणजे म्हणजे मुद्दाम म्हणून हेणें अशें केलें तें अशें केलें म्हणून तें दाखोवंक सोदतात. सो आनी एक मुद्दाम स्टेटमेंट करूंक सोदता ह्या आख्ख्या गोंयच्या जनतेक खबर आसतली आनी मांद्रेच्या जनतेक हे जाणान पेडण्यातल्या लोकांक कळोवंक जाय. हे पयलीं खंय चलतालें गन फायरींग मारामारी सगळी कलांगूट चलताली. जेन्ना हांगा एंट्री जाली हें पयलेच फावट काडून जालां म्हणजे हेचेर लोकांनी विचार करचो. जे स्टेटमेंट्स करतात पळय ते कितें म्हणून थंय सगळ्यांक खबर आहा हे मारामारी कितें गन फायरींग तुमी न्यूजारूय पळयताले फाटले न्यूजूय गेल्या पयल्या वर्सांचेर पळोवंक शकता खंय जातालें. आयज हांगा खंय तरी येवंक जालें लोकांनी हेचेरूय विचार करचो आनी हेचेर विशय कांय ना. पूण एक सांगता जाला तें रोंग जालां आनी हेचेर सोक्ष लागतलो.